नमस्कार. मोगाल गोयकारांक म्हजो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे सगळ्यांक नमस्कार. आम्ही सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर बाब गोविंद बाब गावडेक मेळपाक येयल्ले आमी तेजो अपॉइंटमेंट घेतलो. पूण आतां आयज तो मार्शलान खंय तरी बिजी उरलो म्हणून तेजे कडेन हांवें फोन करून विचारले तो मला आपणाक येवपाक टायम लागतलो. आमी सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टराच्या ऑफिसान तेजे मिनिस्ट्रीचे हेतून व्हरून आमी हे इनवोर्डा व्हरोन दितले. प्रॉब्लेम असो इश्यू जाला कोविड-19च्या भितरसून APL कार्ड आणि BPL कार्ड होल्डर जे आसा तांकां आयज बरो सरकारान आयज घरा कडेन तेंचे बरे प्रोविजन केलेले आसा. हेतून आमचो दुबाव कांयच ना, काय म्हणपाचें कांयच ना. पूण APL कार्ड होल्डर जे आसा तेंची परिस्थिती आयज BPL कार्ड जे कोणा कडेन आसा न्हू तेंच्या पेक्षा एकदम वर्स्ट जालेली आसा. कोविड-19 जे आसा हेतून जो धंदो आमचो प्रत्येक गोंयकार धंदो करतालो सगळे तरेचे धंदे गोंयांत चालू आसले. त्या धंद्या प्रमाणे गोंयच्या लोकांक आयज घरा कडेन रेशन भरपाची परिस्थिती वायट जाल्लेली आसा. खरोखरच कोणा कडेन पयशे ना आनी आमी फक्त आयज कितें करता, आयज टिका उत्सव आनी फक्त आमी इंजेक्शना फाटल्यान धांवता. पूण पोटा फाटल्यान धांवपाक कोण आसा? पूण आयज गोंयचे जनतेक हांव रिक्वेस्ट करून सांगता की मिडल क्लास आमी मिडल क्लासान पडटा. मिडल क्लासचे भुरगे आमचे मिडल क्लासचे लोक हे कोणा कडेन पयशे उश्णे मागपाक फाटीं फुडें जाता लजेक लागून. पूण आमकां आयज कळोन चुकलें की आमचे लोक उपाशी रावूं शकता मिडल क्लासचे पूण कोणा कडेन मागूं शकना. पूण आमकां अधिकार जो दिल्लो आसा डेमोक्रेसीन प्रत्येकाक अधिकार आसा, उलोवपाक अधिकार आसा. पूण आमकां दिसलें, आमी सर्वे केलो, सगळी कडेन वचून पळयलें की कोणा कडेन धंदो नायच. प्रत्येक टॅक्सीवाले जे आसात, मोटरसायकलवाले आहात, ड्रायव्हर आसात बाकीचे, किंवा आमी सुद्दां बारीक बारीक धंदो करता, बारीक बारीक कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेताले, खूब तरेचे. कोण टायर पंक्चर काडून कोण धंदो करतात, कोण शेतांनी वयतात, कोण घर शिवपाक वयतात. हेंची परिस्थिती आज खरोखर आमची वायट जाल्लेली आसा. म्हणून आमी BJPच्या सरकारा कडेन मागता, रिक्वेस्ट करता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे एक आमी मेमोरंडम दिवन करता की हे येता ते 6 म्हयन्यान हे मिडल क्लासचे जे आहात APL कार्ड होल्डर जे आसा न्ही तांकां सरकारान खंयच्या परिस्थितीन ही तांदळाची तांदूळ, गंव, तेल, साखर हेजी एकदम कमी प्रमाणात BPL कार्डाची जी रेट आहा त्या प्रमाणे आमच्या लोकांक मिडल क्लासच्या लोकांक दिवपाची रिक्वेस्ट करता. तशेंच आयज सरकारान आज गाजर दवरलेलो, गाजर कसलो ग्रह आधार योजना जो आसा हे सरकार कमीत कमी 2 ते 3 म्हयने जाले प्रत्येक घरातले पेरंट्स जे कोणाक कार्ड ग्रह कार्ड आधारचे हेजेरसून ज्या योजना जी केलेली आसा प्रत्येक मनीस घरा बँकेन वयता आनी परत इन्क्वायरी करता आमच्या अकाउंटाक पयशे येयला काय ना, पयशे येयला काय ना. आज पासून पयशे सरकाराचे येवंक ना. म्हणून सरकारा कडेन हांव तें मागता. मिलिंद नायकाक हांव सकाळी ऑनरेबल मिनिस्टर मिलिंद नायक हांव सकाळी ताका 3 फावटी फोन केलो. 9:18 ताका 3 फावटी फोन केलो. मिलिंद नायक एक मनशाचो एक फोन घेवंक शकना. हो गोंयच्या लोकांचे ग्रह आधार योजनेचे पयशे कसो भरतलो काय हांव ताका रिक्वेस्ट करून सांगता. तूं लोकांचे तुका फोन येतात, तूं मिनिस्टर तुका फोन करता आमी आनी तूं फोन घेवंक ना. म्हणून आयज मिलिंद नायकाक हांव रिक्वेस्ट करता, हे लोकांचे कडेन तुमी आयज ते गाजर दवरलेल्या ग्रह आधार योजनेचे हे बेगींतल्या बेगीन तुमी ताबडतोब लोकांक हे पयशे रिलीज करपाचे, नाल्यार सांगपाचे हे टायमार आमी पयशे तुमकां अकाउंटाक घालता म्हणून. प्रत्येक मनीस वयता आनी बँकेन वचून मॅनेजराक विचारता पयशे केन्ना येतले. आज पासून ते पयशे येत ना. आता फाटल्या दिसांनी तेंच्यानी 2-3 म्हयन्याचे पयशे एकाच म्हयन्याचे घातले, 2-3 म्हयन्याचे कंटिन्यूस घालिना. आता ते कितें करतले, इलेक्शन लागीं पावतले, असेंब्ली इलेक्शन लागीं पावतले आनी 2-3 म्हयने अशेच वाट अडयतले आनी लास्टाक कितें करतले, असेंब्ली इलेक्शन लागीं पावले काय ना आदले दीस 2-3 दीस पयलीं अकाउंटाक घालतले. पूण तुमी जी योजना जी दिल्लेली आसा हे सरकारा कडेन पयशे लोक हे मागता कित्याक तुमी ह्या लोकांक सोपयलेले आसा आनी सांगलेले की आमी अकाउंटाक तुमचे म्हयन्याक पयशे घालतले. एटलिस्ट लोकांक तुमी म्हयन्याक पयशे घालात. तुम्ही डिक्लेअर योजना केलेली ती तुम्हीच सगळे आयज केलेले आसा. आणि आयज रेशनाच्या बाबतीत कॉपरेटिव्ह बँकेसून जे आयज आमची महिला जी आसात कोण धंदो करतात घरा कडेन की प्रत्येक महिलाक आता तेंचो ग्रुप आसा तेंच्या अकाउंटाक पयशे घालचे पडटा. पूण बँकेचे मॅनेजर येवन तांकां त्रास करतात, टॅक्सीवाल्यांकूय मॅनेजर त्रास करतात. कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आमचो गोविंद बाब गावडे जो आसा न्ही आनी कोण मिनिस्टर जे कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आहा न्हू तांकां बँकेच्या प्रत्येक मॅनेजराक फोन करून सांगपाचे लोकांच्या घरा वचून तुमी त्रास करूं नाका, लोकां कडेन पयशे ना. म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे हांव हे मिनिस्टराक BJPच्या सरकाराक सांगूंक करता की गोंयच्या लोकांक कोविड-19च्या अंडर तुमकां लागून त्रास जाल्लो आसा. तेंच्यांनी लॉकडावन करपाक तेंच्यांनी त्रास केलो म्हणून गोंयच्या जनतेक आज सहन करचें पडटा. नाल्यार हे जे कोविड जर नासले न्ही जाल्यार तुमचे कडेन आमी अशें पांया पडचे नासले, कोणूच तुमच्या पांया पडचे नासले. तुमी जबाबदार आसा BJPचं सरकार. BJP सरकाराक आमी इन्स्ट्रक्ट करून सांगता आनी स्पेशली वॉर्निंग दिवन सांगता आमी की
लोकांच्या घराकडे वचून मॅनेजर किंवा बँकेचो स्टाफ वचून त्रास करपाचो ना. आणि हे जे आज कोविडाक लागून जो लोकांक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा बीजेपीच्या या चुकीच्या धोरणाक लागून त्रास जाल्लेले आसा. फक्त इंजेक्शन दिवन तुम्ही उत्सव करू नका. पोटाक सुद्धा तुम्ही व्हडले इंजेक्शन मारा, म्हणजे पोटाची खळी भरपाक जाय, तेजी कितें तुम्ही प्रोविजन करा म्हणून मागता आमी. देव बरें करूं. तुम्ही आता म्हटलं पळय की APL कार्ड होल्डर्स आसा तांकां BPL कार्डाचे रेट्सान तांकां तांदूळ बाकीच्या सगळ्या दिवचे ना. सो तुम्ही मेन्शन केलें की मिडल क्लास लोक म्हणून जे APL कार्ड होल्डर आसा तांकां मिडल क्लास प्लस हाय क्लास सगळे येता भितर इन्क्लूड करता. सो मिडल क्लास हे कशे तरेन डिफायन करपाचें? आता मिडल क्लास म्हणटकूच आता श्रीमंत लोक, आता श्रीमंताची कॅटेगरी जी आसा न्हू तुमकां सांगपाची गरज ना. श्रीमंताचे घरा कडेन व्हडी गाडयो आसता, व्हडल्यो गाडयो ज्यो आसता. आणि मिडल क्लास जे म्हणटात ते आमी बारीक लोक. आता आमचे आता इव्हन सुद्धा मिडिया भाव जे आसा अख्ख्या गोंयांत तेंची आज परिस्थिती सुद्धा अशी झालेली आसा की तेंचो पेमेंट सुद्धा पयलीं जर बेजिकली मेळटालो तितलो पेमेंट मेळना. पूण आयज मिडल क्लास म्हणटा ते आज आमचे सेक्युरिटी बाबडे भुरगे कामाक आसा हांगा, पूण पोलीस बाबडे कामाक आसा. जो मिडल क्लास श्रीमंत अंबानी अदानी जे आसा न्ही तेंचे कडेन ती श्रीमंताची क्लास. आणि आमी जे बारीक जे लोक जे आसा न्ही हेतून कळटा बाबा घरान बाबा घर पळयना फुडें लोकांक कळटा हे घरान बाबा परिस्थिती कितें आसा ती. पण आता कितें जाला BPL कार्ड सुद्धा कोणाक दिल्लेले आसा. हांव कोणाची टिका करिना. अन्न ते कोणाक दिला, मिनिस्टराच्या फावरान सुद्धा कोणाक घरा कडेन कार्डां दिल्लेली आसा. ज्या घरान 3-3, 4-4 गाडयो आहा, घराची कोणाची AC सुद्धा आहा न्हू तांकां BPL कार्ड दिलेले आसा. पूण हांव तेची टिका करिना, कित्याक लागून लोक म्हणटाले आमी टिका करता म्हणून. पूण BPL कार्ड हे कोणाक आसपाक जाय, हे सरकारान शहनिशा करपाक जाय. बीजेपीचे जे चमचे जे आसा, बीजेपीचे चमचे जे आहा न्हू तांकां आयज बरी हे दिलेली आहा, सुविधा दिलेली आहा. पूण बीजेपीचं सरकार चमचे जे म्हणटा न्हू आज पासून हे गॅस सिलिंडर पासून वाडलेले आसा. मागीर परत आता हे आता COVID-19चे हेतून पेट्रोल वाडलेले आहा. हितून बीजेपीचे आयज जे भक्त जे म्हणटाले बीजेपीचे चमचे जाल्लेले आसा. कित्याक लागून चमचे म्हणपाचें कारण कितें खबर आसा? ते आयज रस्त्यार धांवनात. तांकां आयज हेच जर दुसऱ्या पार्टीचे सरकार जर आसले न्हू बीजेपीचे सरकारातले मनीस, बीजेपीचे कार्यकर्ते रस्त्यार देंवतले, रस्तो आडवो ब्लॉक करतले आसले. म्हणून मिडल क्लासचे जे म्हणटा न्ही आमी भुकेक लागून येयलेले आसा. प्रत्येक लोकांकडे ही सुविधा पावपाक जाय. सो इन सिंपल वे जे सगळे APL कार्ड होल्डर्स आसा तांकां सगळ्यांक ते BPL रेट्सान तांदूळ दिवपाचे. एटलिस्ट इन्कम प्रूफ आसता. हो इन्कम प्रूफ आसता. एक सरकारान सांगूंक जाय. आता BPL कार्डां सुद्धा दिता आसतना तेंच्यांनी इन्कम प्रूफ दिल्लो आसा. तसोच ह्यो सुद्धा मिडल क्लास जे आसा न्ही सेम जाल्लेले आसा. इन्कम म्हणजे व्हडलो कांयच नासता न्ही. ह्या दिसांनी प्रत्येकाचो इन्कम कितें जाल्लो आय बीजेपीच्या सरकाराक सुद्धा खबर आसा. म्हणून आमी मागताले. म्हणून आमी इन्कम सर्टिफिकेट फेअर प्रायस शॉपांक प्रोवायड करपाचे आणि त्यांचे रेट्स प्रोविजन सरकारान करून दिवपाचें न्ही. सरकार प्रत्येक गोष्टीक आपूण प्रोविजन करता. पूण हे गोष्टीक जशें इंजेक्शन कशें मारपाक दिलेलें आहा हेंच्यांनी हेंका लागून जाल्लो आहा कोवीड. आमची जनता कोविडा कडेन धांवूंक ना. हे येयले तेजेर कांय उलोवपाक तयार ना. हेंची चूक खंय जाल्यार बीजेपीचें सरकार तयार ना. हेका स्पेशली म्हणजे बायोलॉजिकल वर्क म्हणप हेंच्यांनी स्वताहून आमच्या इंडियेच्या त्रासांक लोकांक घातलेले आसा. आनी आमकां इंजेक्शन दिता आनी टिका उत्सव म्हणटा. टिका उत्सव हेका उत्सव म्हणप ना. हे सरकाराचे चुकीचे शब्द. उत्सव आयज घरान लोकांचे म्हणून खरोखर सांगता हांव. COVID-19च्या हितून तुम्ही आज तरुण भारत पेपर काढून पळयात किंवा गोमंतक पेपर काढून पळयात किंवा हेराल्ड काढून पळयात. प्रत्येक दिसा पेपराचेर 12 दीस कोविडाक लागून मेल्लेले आसा. आणि हांगा आमचो गोंयचो CM कितें करता खबर आसा? हांगा टिका उत्सव म्हणून हांगा सेलिब्रेशन करता. पूण 12 दीस कोणाचे जाल्या न्ही तेच्या घरा कडेन कसलो दीस आसतलो बीजेपीच्या सरकाराक खबर ना, मुख्यमंत्र्याक खबर ना. हेंच्यांनी जाणूनपूर्वक हे शब्द वापरपाक जाय. हे उत्सव म्हणप ना हेका कितें तरी शब्द दुसरो आसूंक जाय न्ही. हेंचो वॅक्सिनाचो उत्सव हो करप म्हणजे तांकां कितें दिसता इलेक्शनाच्या हेतूनसून तांकां दिसता ते. हेंच्यांनी स्वताहून आमकां त्रासान घातलेले आसा. आनी लोकांक सांगले तुमी यात आमी वॅक्सिन दिता म्हणून. एक्चुअली हेंच्यांनी आमचें मरण हाडलेलें आसात. एक्चुअली हेंकां इंजेक्शनां कसली मारपाची आतां घरा कडेन धाडपाचें इंजेक्शन मारपाक जाय. इंजेक्शन दिलें म्हणून हेंचे आमचे उपकार करिनात ते. लोकांक हेंच्यांनी त्रासान घातला आनी तुमी यात म्हणटा. आनी दुसरी गोष्ट कितें जाला आतां वॅक्सिनचे हांव मिक्स आपले उलोवपाचे हेतून येयला आमी हेजे सिवील सप्लाय रेशनाचे उलोवंक येयलेले आहा. हेजे दुसरे वाट तुमकां सांगता. देव बरें करूं.